सतरा तारीख ते 18 तारीख आयतार आणि 19 डिसेंबर सोमार. त्याने सगळं पळयलां कशी फायट जाला ते कशे भितर येयला. गोंय मुक्ती दिना दिसा गोंयान एक्झॅक्टली कितें जालें. मडगांव रणगाडे आयले, पणजे रणगाडे आयले, वयल्यान बॉम्बिंग जालें, पूल कशे उडयले, हे सगळे जाणां जावन घेवपा खातीर आमची उत्सुकता आशिल्ली आनी तुमचे मुखार हो प्रोजेक्ट हाडटा. फाटल्या 1 वर्सान आमी जो अभ्यास करून आनी लोकांक मेळून हाडिल्लो हो प्रोजेक्ट तुमच्या मुखार. ते दिसा एक्झॅक्ट कितें जालें. हांव पुर्तुगेज टायमाच्या वेळार हांव 16-17-15 वर्सांचो आसलो. RSSा वेळार ताजे पयलीं थंय आंक्या पुर्तुगेजाचो कॅम्प आसतालो. कॅम्प आंक्या थंय ताजे वयल्यान फुटबॉलान खेळटाले आनी सांजचे मागीर तांगेलें पुर्तुगेजाचें फ्लॅग सकयल देंवयताले. तेन्ना आमी व्हरप सॅल्यूट मारून ताजे बरोबर आनी तें पद तांची पद म्हणटाले आमी. नी ना 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 नी ना ना नी ना नी ना 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 नी ना 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 नी ना ना नी नी ना 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 नी ना ना नी ना 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 ना. तर आमकां आदले दीस अशें मातशें कोणें तरी सांगलें की गोवा लिबरेट जाता म्हणून. कामार सून म्हणजे जेन्ना हांव कामाक ड्युटेक वयतालो कंपनीन कामाक आसलो, हांव शेनवारा सांजचो उजगांव पुला वयसून येयला तेन्ना ते पुर्तुगेजान सबंद जिलेटीन घेतलेले, वायरींग केल्लें. कितले जिलेटीन हाडलेले. 2 ट्रक आसले जिलेटीन, 2 तेवटेन एक हेवटेन एक. पुलाच्या तेवटेन आनी हेवटेन 2 ट्रक भरून हाडलेले तेंच्यांनी पेटो भरून. आनी कितलो वेळ लागलो, कितें आयडिया आसा तांकां. कितलो वेळ लागलो ते हे करपा खातीर बी आयडिया आसा आमकां ती तेंच्यांनी केन्ना हांगा आमकां दवरूंक ना न्हू ते राती कडेन. आमकां जाल्यार तुमी येवं नाका कितें फाल्यां हांगा कितें जायत तें सांगता येना. अशें म्हणटा की गोंयचो गोबोर करून उडयतले आनी आमी वतले अशें पुर्तुगेजांनी ठरयल्लें आनी ताजे खातीर बोट भरून जिलेटिना किंवा ब्लास्ट करपाचें सामान ते घेवन येताले. पुणून कनालान ती बोट आडखून उरली आनी ताका लागून गोंय ब्लास्ट करपा खातीर तांचे कडेन जिलेटीन नाशिल्लें. मागीर तांणी कितें करचें, तांणी मायनीर जितली जिलेटिना आशिल्ली ती मायनी ट्रकान भरून भरून जिलेटिना हाडली आनी ती जिलेटिना ट्रका सकट स्फोट करून उडयल्ली. हांव घरा येयलो, शेनवारा घरा कडेन येयलो. शेनवार आयतारा दिसभर हांव घरा कडेन रावलो. सोमारा सकाळीं भायर सरपाक म्हणजे कामाक वचपाक उठलो तेन्ना म्हाका कळ्ळें की ही मिलिटरी येयली आनी पूल बील मोडलो म्हणून तो मागीर कळ्ळो. हांव महिला विद्यालयांत शिकपी, नूतन मराठी हातूंत शिकपी. ज्या दिसा पळय हें जावपाचें जालें न्ही तेन्ना आमी स्कुलांत आशिल्लीं. हांव तेन्ना 4थेक आशिल्लें स्कुलांत म्हणजे शाळेंत. I was working in Pejim at that time. So dressed, there was a village feast. On 18 December, there was village feast. So I well dressed and all. I went down near the post office at the junction. Is the post office. I met one gentleman from Kurturi, Dr. Kamil Rodriguez. He told me, they have entered. हे 20 तारीख येवपाचे. 19 डिसेंबराक कित्याक आयला हे हिमेश्वर आकाशवाणी एका सेकंडान पुर्तुगालाक उलयताले. एका सेकंडाच्या भितर वायलीस इतको मोठो पावरफूल. पूण ते आमचो एक गोंयचो पायलट आसलो विमानाचो, ताका ती खबर आसली सगळी आकाशवाणीन पळयलें आनी पयलो ताणें येवन तांकां सांगलें तुमी 20 तारीख रावं नाका, गोंय सोंपयतले. आनी तेंच्यांनी रिमोट तयार केल्लो. विमानतळार वयचे आनी विमानान बसचे ते बरे मुख्य लोक आसा ते आनी तो रिमोट दामचो आनी गोंयची माती करची. हांच्यांनी सांगलें ताका 20 तारीख रावशा तर तुमकां
गोंयची माती मेळटली. म्हणून ते 19 डिसेंबराक आयला. See this is showing how that the order was executed of takeover. This is showing, that Portuguese were here. How they came? Their boats. How many boats were there? Planes from Belgaum. These people came by tank. Yeah, exactly, with tanks. Exactly, I told you, Yeah. And these the people parachute came- fellows, Sagat Singh, Brigadier Sagat Singh was the commander of the parachute brigade. They came from this. They came from the north, by north, walking they came. दर्यांच्यान भितर आयले. ह्या वाटेन सगळे मडीत बॉर्डरीच्यान पेडण्याच्यान बॉर्डरीच्यान ह्या वाटेन पळ्या बॉर्डरीच्यान ते हेतून भितर येयला ट्रकान पूल बांदीत. वांगडा तेंचे कडेन सगळी सामुग्री आसली. Bambuli was bombed first at 7:30. They destroyed the emissor, the broadcasting station, and they bombed airport. Okay, so that day it started in the morning. Early morning. They entered Bisholi first. Okay. Paratroopers. Paratrooper. Yeah. Okay. Where they landed, any idea? No, they did not land by plane. They walked. Okay. They came by Molkorne up to Bisholi town, Okay. and then they walked. Ferry, these barges and all that. They reached Banastari. Okay. That side they reached. Same evening they reached Beti. आणि आमी चवथे गुरुजी शिकयता आसतना आयकलें की एकदम ढम 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 करून व्हडले आवाज येता. जेन्ना पोर्तुगीज हांगच्यान गेले तेन्ना तांणी आमच्या फाटल्यान जो दिसता तुमकां तो उसगांव पूल उडयलो. हाज्या खातीरूच म्हत्व न्ही जाल्यार आनी एकूय गजाल आसा जाका लागून म्हत्व आसा की जेन्ना पूल उडयलो ताचे उपरांत हांगा जालो बोवा आनी हांगा जाली इंडियन आर्मीचे लोक येवन राविल्ले. हो जो एरिया तुमी पळयता आनी ही जी बाजारपेठ पळयता ही बाजारपेठ पुराय रितीन इंडियन आर्मीच्या लोकांनी भरिल्ली जे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर गोंय मुक्ती करपा खातीर हांगा आयिल्ले. I went to the hill at about 10:30. From there, I saw the first bridge being blown off. That was boring. आमी सध्या आसा ते पोन्ने बोरये पुलाचेर. आतां हालीं तेंपाचेर हो उरलेलोय पार्ट उडयल्लो आसा. पुणून हो पूल जेन्ना पोर्तुगीज गोंय सोडून गेले तेन्ना तांणी हो उडोवपाचो प्रयत्न केलो. कांय अंशी तांचो प्रयत्न सफलूय जालो कारण हो पूल पार्शियल्ली पडलो आनी नंतर मोरारजी देसाय जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना तांचे रिकन्स्ट्रक्टेड पुलाचें उद्घाटन जालें. सद्या ह्या पुलाचेर लोक पार्ट्यो करता पूण हो एक पूल असो आसा जो गवाय दिता पोर्तुगीज वता आसतना कितले भिल्ले ते आमच्या भारतीय सैनिकांचे ताकती मुखार. सो ते ताकती मुखार आपल्या फाटल्यान ते येवचे न्ही, आमकां आपल्याक हार्म करचे न्ही आनी जाता तितले घट्टण करून गोंयचे वचचें हें लक्षांत दवरून तांणी खुबशे पूल मोडले. आनी हो पूल आसा बोरयेचो पूल जो तांणी मोडून उडयलो आनी थंयच्यान ते पळून गेले. हे इतिहासाची गोंय हाकाच लागून म्हणटा की कांय यादी किंवा कांय भेगो आसता पळय त्यो बऱ्यो आसता आनी ही अशी भेग आसा गोंयची किंवा असो क्रॅक आसा जो घराक आयिल्लो जो बरी याद दिता. सकाळची 6:33 जेन्ना ताणें तो पूल उडयलो पळय तेन्ना ही क्रॅक आयिल्ली. 1961 19 डिसेंबर जेन्ना 6:33 बोरयेचो पूल उडयलो पोर्तुगीजांनी. तांकां कळ्ळें जेन्ना इंडियन आर्मी भितर सरली तेन्ना ही भेग जाली. पूल खरो खूब पयस पडटा ना पूण खूब घरांक क्रॅक आयिल्ली आसा. ही तुमी मेंटेन केल्या हय तशी दवरल्या यादीची हाजी स्वातंत्र्याची याद जाली. ओके. सो हांगा तेन्ना तुमची म्हाका दिसता फॅमिलीज रावताले. फूल फॅमिली रावता. ओके. आनी तेन्ना तुमी जावन आशिल्ले? हांव जालो. हांव तेन्ना 2 वर्सांचो. Then after 10 minutes, Banastari. And before that, Darbandora. These 3 bridges I saw from the hill, this hill. हे पूल पयलींचे जुने पुर्तुगेज टायमाचे मोडले. पुर्तुगेजान मोडले भितर येता म्हणून फायटींग करून. विमानां हय बरोबर सामकी अशी हेलिकॉप्टर अशी सामकी फाटोफाट अशी तेखोन आमच्या घरांत आमच्या ह्या गांवाच्या वातावरणांत अशी देंवताली ह्या सकयल. हे आमी स्वताच पळयल्या. आनी मागीर एक विमान सामकें लागीं आयलें आनी सामकें अशें गेले
म्हणून ते वास्को पावले. म्हाका दिसलें की ते सकयल शेतान किंवा न्हंयत पडले अशें, असो म्हाका अनुभव जालो. And as I went to the church, heard the mass, I saw the planes bombing Naveli camp of the Portuguese. आमी गेली म्हणजे कितें म्हणून कांयच कळना आमकां भुरग्यांक. आमकां गुरुजीन कितें सांगलें, चला आनी तुमकां भंय दिसता जाल्यार जेजू कडेन उबी रावा आनी जेजू कडेन मागा हें कितें तें थांबूय म्हणून. तुम्ही पूल उडला तो पळयला, मोडको पूल पळयला? मोडको पूल फुड्यान न्हू, मागीर हांव गेला न्हू. सोमारा जेन्ना मिलिटरी थंय भरलेली, दळव्याचो ऑफिस हें घर आसलें, पंप आसलो आनी ती बँक, थंयसर ते सगळे ट्रक उबे आसले. त्या ट्रका कडेन हांवूय बी सगळे आनी हांव थंयसून पोंदळान मागीर तेंच्यांनी रोखडी हें घातली आपली मिलिटरीन ती हें आसता पळय पडाव, आनी गाडयो भायर येयल्यो. आतां तयारीन आयिल्ले दिसता. हय, सगळे आसताले तेंच्या कडेन तयारी. उदकांतल्यान काडल्यो गाडयो रोखड्यो ते पडाव सोडले की ते उदकानसून गाडयो तशें काडल्यो. आमी जेन्ना घरा आहा तेन्ना थंय पूल पडलो तेन्ना आमी येयले हांगा. तेन्ना पळयलें हांगा मिलिटरी येयली. मिलिटरी झुंबड सामके ट्रकाचे ट्रक येयले. थोड्या वेळान बरो आवाज बंद जालो. बंद जाता गुरुजीन आमकां घरां सोडली. घरां सोडली आनी मागीर फाटोफाट गाडयो येवपाक लागल्यो. आतां कसल्यो गाडयो म्हण आमकां कांय कळना. आमी भुरगीं न्ही तेन्ना. आमी घरा कडेन गेली आनी दप्तर थंय दवरलें घरा कडेन आनी येवन एक दुकान आशिल्लें, पसरो म्हणटालो ताका, पसरो भिकूदाद दिल्लो पसरो. त्या पसऱ्यार आमी बसलीं सगळीं भुरगीं शाळेंतलीं येवन आनी गाडयो वता त्यो मेजू लागली. ते रणगाडे आशिल्ले हें मागीर कळ्ळें आमकां. आमकां कांय खबर ना न्ही कितें म्हणून. गेले ते गेले रणगाडेच गेले. मेजीत रावली आमी. आमचे हे कामाक आसले न्हू, म्हजो भाव थोड्या मिलिटरीन तांकां धरले काय कितें काय ते येयले काय कितें म्हणून पळोवपाक म्हजे एक आते थंयसर नावेले आसले. ते खबरीक येयले, तो बरो आहा काय ना काय तांकां धरून येयले हें विचारपाक. तेन्ना कळ्ळें की हय, मिलिटरी हांगा पावली म्हणून. पयलीं तांणी कोल्डेचो पूल उडयलो आनी ते तशेंच फुडें सरले. आमच्या दारांतल्यान म्हणजे आमच्या दाबाळच्यान ते अशे गेले. दाबाळचे न्हंयत पूल नाशिल्लो आनी तशेंच ते बेतोडेच्यान खंयच्यान तरी भायर सरले तेवटेन ते आनी ते गेले मागीर गाडयो तशे. तांणी पूण मनशांक कांय हानी करूं ना, कोणाक कांयच करूं ना. फक्त ते भुरग्यांक पळोवन हांसत गेले, बाकी कोणाक कांय करूं ना तांणी तशें. त्या वेळार बोरे वचप बिचप तशें व्हडलें कांय ना. पूण आमी जेन्ना सकाळीं शाळेक वताले पळय तेन्ना इंडियन रणगाडे मडगांव, काणकोणच्यान ते मडगांव आयल्यान ते पणजे वताले. You could see the smoke. Yes, good to see smoke. Then I came back and we went to Margao to see the fun. What was happening in Margao? शाळेक गेल्यार रस्त्यार रणगाडे, पुलीस सगळे 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 मिलिटरी. हे 19 डिसेंबर आहे. हे 19 डिसेंबर रस्त्याचेर. पण ताजे पयलीं तें आय थिंक प्लॅनिंग केल्लें अशें आमकां कोणी सांगलें की हाजे पयलीं रणगाड्यार चडून बी. हय, सामकें रणगाडयेचेर चडून तुका सांगता तुका आमकां चड बसोवपाक बसली न्ही, थांबले ते लोकां पळोवन हय 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 सामकें. कोणाकय भुरग्यांक आनी ऑल दीस थिंग्स. आमी तांकां म्हाका याद आसा आमी खाजूर दिलो तांकां खावपाक. सात दिलो अशी हांव रणगाड्याचेर चडलो सुद्दां. थांबले ते लोक जाता पळय जेन्ना पळय तुका वीश करता तांकां. म्हणलें हांवें रणगाड्याचेर चडले, हात दिले आनी यू नो इट वॉज अ इमोशनल मोमेंट फॉर अस. And many of them were gone. The army officers were gone. The tank regiment was commanded by one Lieutenant Colonel Fonseca, who was from Bardez and whose mother was from Margao. People from Margao were coming here. Why? Coming, leaving Margao because they expected Margao to be bombed, no. So they were coming to Kurturi, to their cousins' houses. So we brought many families from the Buddha Costa, you know. We brought them. We found them at Borda, on the outskirts of Margao. We brought them and we settled them there. One house you saw there, one in ruins. One Roy de Souza is written there. This house belongs to Roy de Souza. He is Jack Siqueira's son-in-law, Erasmo Siqueira's son-in-law. His wife had bought that house, on Costa, Fernando Costa's house. So they settled there.
तीग जाण आसले आमच्या गांवचे मिलिटरी हां म्हणून तिगा भितर एकटो तरी खंय तरी दिसतलो न्हू हे पळोवपाक हांव स्वता गेलो हे पण दिसूना ना म्हणून ते कितें जालें हे ढमढम जाता ते जळीस मळीस खंय सयऱ्यागेर आसा थंयसर उरले रावले दोडो थोडे आमचो भाव बी तो बानोड्यात खंय तरी दडलो ते थोडे हितूर वास्को येयल्ले ते तशे खंयच्या फेडी बिटी व्हड्यांनी बोरये येयले अशा भागान रावले आनी 2 दिसांनी मागीर घरा येयले. Goa was not bombed because these people immediately showed the white flag. No, one Monsignor from the church called Gregor Magnatam with the white flag. He went to the Beti and met the commander of the Indian forces there, and he said, "We are surrendering." The Portuguese repaired the runway. And 2 planes left in the late hours of the day. 2 super constellations. But Governor General was still here. Governor was here. He went to now the Navy encampment there at Vasco, Auparcade it is called, behind shipping shipyard. At that time of surrender, the Governor General Vassali Silva. This is the Portuguese surrender. They are marching to the Altinho, to the prison camp. So they surrendered in Panjim. In Panjim, Exactly? on 19, police headquarters. Yeah, police and from there they were taken to the Altinho. See, this is the boat, Portuguese boat, that was Afonso de Albuquerque. It was bombed. It bombed and then it beached in the Banastari, in Dona Paula. It is called as torpedoed. Not torpedoed. Torpedoed is when you go by the sea. Okay. This is by shot. Okay. Gun. Their tower was blasted. जैन जाग्यांचेर बॉम्ब पडलेले कितके सोदून काडचे ते आतां ते हें दाखयता न्हू कंप्युटर अशें ते थंय जमनीन दवरचें थंय दवरचें सगळे तेंच्यांनी बॉम्ब काडले. Orders for the takeoff of Goa were not signed by this fellow, by the President of India, but they were signed by Radhakrishna. He refused to sign. And Moraji Desai also was against it. He kissed the Menon because he wanted to win from North Bombay as MP. He forced Nehru's hand. So जेन्ना मुक्ती जाली गोंयची पळया तेन्ना तुमी परत कामार गेले काय रावले 2-3 दीस हांगा? हांव गेलो मागीर दुसरे तिसरे दिसा कामार परत मंगळार बुधवार असो आनी थंय भारतीय झेंडे वाटेर वतना हय लोक खूश आशिल्ले. हय लोक खूश आसले लोक हे मिलिटरी येयले हांव स्वता थंयसर गेलो न्हू त्या वेळार सुद्दां लोक मिलिटरी सरदारजी कोणाक खाड्यापारचे लोक सगळे लोक खूश आसले. मिलिटरीक मदत करताले. हय मदत करताले. सो आनी ते आफोन हे आमचे मिलिटरी तोफाचे आसले न्हू ते थोडे कोण तरी येताले कपडे काडून उडयल्ले खाकी कपडे काडून उडोवन चेड्डेनूच पुलान चड उदकानसून खाड्या परसून तशे येताले तांकां आफोन हाडून विचारताले तूं खंय आसलो कितें काय करूंक ना तांकां त्रास बीस करूंक ना. म्हणजे जे पोर्तुगीज हातून आशिल्ले तांणी आपलो ड्रेस काडून उडोवन हय आनी मागीर अशे बानियन आनी चेड्डेन येयले चलत. एक हांव धरूं शकता की जाणट्यांक दिसतालें की पोर्तुगीज वचचे म्हणून भुरग्यांक कित्याक लागून दिसतालें की पोर्तुगीज? भुरग्यांक हिंदू भुरग्यांक आमकां शिकयताले. आमचे शाळेक एक शिकोवपाची धर्ती अशी आशिल्ली की वी आर इंडियन्स अशें आमकां शाळेक शिकयता तेन्ना वी आर इंडियन्स अशें आशिल्लें. नॅशनॅलिटी आमकां शिकयल्या ही तुका दुसरी हातूंत तुका मिशनरी स्कुलां तुका तें दिसनाशिल्लें. बोरये पुलाच्यो यादी खूब जाणांक आसा की कसो हो पूल उडयलो आनी पोर्तुगीज गेले पूण त्याच दिसा सगळ्यांक बऱ्यो यादी आसा की कशे रणगाड्यांनी भारतीय सैनीक आयले. ते भारतीय सैनीक जेन्ना रावले मडगांवां तेन्ना खुबशे जाणांक तांणी हात दाखयलो
ती अशी परब आशिल्ली, असो सण आशिल्लो की ते दिसा खरें पळोवंक वचत जाल्यार चवथ ना, दिवाळी ना, क्रिसमस ना, कांय ना, तरी पूण कंप्लीट गोंय एक परब मनोवपाक सुरवात जाली. अशें म्हणटा की रणगाड्याचेर भुरगे भुरगे चडटाले आनी भारतीय सैनिकांक ते हात दिताले. खूब जाणांनी तेन्ना मिठाई वाटल्यो आनी मनयली एक परब की 450 वर्सांचो आमचो कॉलोनियल रूल, जेचें आमचें ऑपरेशन जाल्लें, जेचेर आमचे अत्याचार जाल्लो, तो सोंपून आमी भारतांत एकठांय जाताले, आपल्या मायभुये कडेन एकठांय